मोगाळ बाबा भयणानो, आमी ह्या वर्साच्या शेवटाक आसा आनी ह्या वर्साच्या शेवटाक आसतना आमी आमचे ताळे आमची काळजां मनाय करून देवाक म्हणटाव, देव बरें करूं ह्या वर्सा खातीर। आनी आयचो विशय हेच दिशेन नियाळूंक, हेच दिशेन देवाक वाखाणणी करूंक, देवाक आर्गां दिवंक तुका आनी म्हाका आपयता। जर तर पवित्र पुस्तक आमी उगडलें जाल्यार स्तोत्र 100:4 थंयसर आमकां अशें मेळटा, आर्गां दिवन ताचे दारवटे उतरून काडात, ताका वाखाणुया आनी ताच्या मंदिरांत भितर सरुया आनी उल्हासान गितां गावुया। बाबा भयणानो, देव आमचे सगळे दर दिसा बरेपणां करता। देवाचो हात आमी जिवितांत जायते फावटी अनुभवता आनी देवाक आमी कित्याक आर्गां दिवंक जाय? देवान आमचें सगळें कितें केलां काय? देवाक आर्गां दी। देवान तुका आयज मेरेन राखला, सांबाळला, सगळ्या वायटा विघ्नांतलो तुका निवारला। कितलेच जाण एक्सिडेंट जावन ह्या संवसारांत अंतरून गेले, पूण देव तुजे बरोबर आसलो। देवाची बरेपणां दर घडये तुका फावो जातात। देखून देवाक आर्गां आनी दिनवास दी। आयच्या शुभ वर्तमानान नदर मारल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान 3 कारणां पासत आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय म्हूण आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता।